चौगम रोड आहा पळय ते डबल पार्किंगा खातीर हेवी ट्रॅफिक जॅम जाता सो तेजेर सोल्युशन हाडपाक कितें केलां आतां? चौगम रोड अर्दो आमकां लागता, अर्दो पर्वरी कन्स्टिट्युएन्सीक लागता. सो थंय आतां आमी प्लॅन केलेले आसा की पार्किंग रोडाक जाता म्हणजे 2 व्हडले पार्किंग ऑलरेडी केलेलो आसा अंडर टुरिझम. ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन जी सायडीचो जो तांकां वाठार पडटा हांगा प्रॉपर पार्किंग केलेली आसा. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आहा लोकां कडेन की थंय लायनीन शॉपां आसा, पूण शॉपां असल्या कारणान लोक थंय येता. पूण जर तेंच्यांनी प्रॉपर पार्किंग आसा थंय पार्किंग केली जाल्यार म्हाका दिसता लोक जे कम्युटर्स ते वाटेर आसा. सेकंड कितें जाला, जो एलिवेटेड कॉरिडोर आसा, एलिवेटेड कॉरिडोराचें काम असल्या कारणान सगळें ट्रॅफिक आसा ते चौगम रोडा वयल्यान डायवर्ट जाता. आमचे सांगोळाचे सुद्धा भितरले रोड थंय सुद्धा तुमी पळयत जाल्यार ते सुद्धा रूट सगळे ह्या दिसांनी जॅम आसता. सो म्हाका दिसता आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोडी घेवंक जाय. पार्किंग लोकांनी करनासतना वी शूड बी रिस्पॉन्सिबल. आणि ते पार्किंग म्हणजे थंय केला प्रोविजन, ते पार्किंग जर केली जाल्यार म्हाका दिसता मेजर जो इश्यू आसा तो सुटावो जातलो. तुमकां दिसना की तांकां शॉपकिपर आहा तांकां कितें डायरेक्शन दिवचें म्हणून? तांकां ऑलरेडी आपोवन तेंच्यांनी ऑलरेडी मिटींग जाता. पूण ते कितें म्हणटा की जर कोण कस्टमर आयलो आनी तेंच्यांनी गाडी पार्क केली जाल्यार आमी म्हणजे आमकां कितें खबर म्हणजे गाडी पार्क करून खंयच्या शॉपान वता कितें. आमी एक दोन ऑलरेडी सिरीज ऑफ मिटींग तेंचे कडेन जाल्ल्यो आतां आनी लास्ट इयर. म्हणजे हे करच्या पयलीं आमी थंय तेंचे कडेन मिटींग घेतलेल्यो आसलेल्यो. तेंचे ते म्हणटा की मागीर सेकंडान ऑप्शन कितें जातलें की ट्रॅफिक पुलीस येवन तांकां फायन मारपाक चालू करचें पडटलें. ते जातकूच नाल्यार आनीक तिसरो इश्यू चालू जातलो. सो ताका लागून म्हाका दिसता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन लोकांनी आपणूच जर पार्किंग जे प्रोविजन केलेलें आसा ते पार्क करीत जाल्यार म्हाका दिसता तुमी म्हटला तो मेजर इश्यू आसा तो सुटावो जातलो.